नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। नीति आयोगाच्या अहवाला उपरांत विजयाचो सरकाराचेर फार। विश्वजीत राणे खंय मुख्यमंत्री जावंक केपेबल। विश्वजीत म्हणटा मुख्यमंत्र्याचेर पक्षाचेर विश्वास। मुख्यमंत्र्यांनी नीति आयोगाक चूक म्हणूंक ना। कांय जाण वगीच वाद करतात। मोविल म्हणटा सत्ता नाशिल्ल्यान विजय पडला हे कोडो। ताका खंय विजयाची काकूट येता। कर्नाटक WRD मंत्र्याची केंद्राकडेन म्हादयच्या उदका पुरवण प्रकल्पाच्या क्लिअरन्सा खातीर लॉबिंग। गोयचे पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्ट अलर्ट। सरकाराच्या भूमिकेचेर नदर। डायलिसिसाक पर्याय आयुर्वेदांतल्यान मेळपाक शकता। गोंयांत सुरू आसा संशोधन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नागपुरात आयुर्वेद पर्व कार्यावळीत उलयलो। पेडणे आणि बार्देश तालुक्यांत मर्यादित उदका पुरवण। PWDची नोटीस। तिळारीच्या कालव्याच्या वर्सुकी मेंटेनन्साचे काम। सध्या उदकाची पुरवण पार न्हंयतल्यान। नामनेचो पत्रकार लेखक आदोगाद उदय भेंब्रेक अंदूचो सर्गेस्त चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार। गोयची वेगळी वळख राखूंक मोलादीक योगदान। आनी राज्यपालाचो गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण जावपाच्या मार्गार। 18 नोव्हेंबराक सांखळे मतदारसंघात भोंवडी। राज्यातले सगळे मतदारसंघ पंचायत भोंवपाचो हो विक्रम म्हणटा राज्यपाल। खबरो विस्तारान। नीति आयोगान दिल्ल्या अहवालान प्रमोद सावंताचे सरकार एक्सपोज जाला म्हण आमदार विजय सरदेसायाचो दावो। ताणे पत्रकार परिशद घेवन मुख्यमंत्री कसो अपेशी ते मिडियाक सांगले। रोजगार अर्थीक आनी हेर पावंड्यार सरकार फेल जाला म्हण खंय प्रधानमंत्र्याची समितीच सांगता। विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री जावपाक केपेबल आसा म्हण ताणें विधान केल्या उपरांत राजकीय मळार खवदळ। विश्वजीत म्हणटा मुख्यमंत्र्याचेर पक्षाचेर विश्वास। वेगळ्या पक्षान असली ज्ञाना दिवची न्ही। नीति आयोगाचा अहवाल आयलो आणि गोयभर बोवाळ झाला। शेनवारा आमदार विजय सरदेसायान पत्रकार परिषद घेतली। मुख्यमंत्र्याक देवचो म्हणून ताची मागणी। तो सगळे हाजेर फेल। When it comes to ease of doing, he has failed. When it comes to fiscal deficit, he has failed. When it comes to unemployment, he has failed. When it comes to traditional occupations, he has failed. When it comes to children, health of children and women, he has failed. When it comes to debt to GDP ratio, he has failed. When it comes to foreign direct investment, he has failed. So किद्याचेरूच वो पास जायना। पयलीं आमी कशें करताले एक बॅक उरलो जाल्यार हो अभ्यास मातसो तूं चड कर म्हणून हो अभ्यास करून पास जावपाचो भुरगो न्ही हो कंप्लीट फेल। हो दोतोर म्हणूंक शकना तुमी हाका कितें म्हणप तें तुमीच पळयात। हो फक्त बरो आहा इंजिनियर कसो। ही इंजिनियर्स डिफेक्शन्स एंड कीप्स हिज चेअर सेफ। आतां हो जो एसेसमेंट आयला नीति आयोगाचो ताजेर ताका दिसलां की आपल्याची गुळी येता। प्रधानमंत्र्याच्या अंडर नीति आयोगान जर सर्टिफाय केलां की हो मुख्यमंत्री फेल म्हणून सगळ्या हातून जाल्यार ताका दवरता कित्याक? ही हॅज टू बी मेड टू स्टेप डावन। जाल्यार सरकारान हे सगळे इश्यूचेर एक व्हाईट पेपर दिवंक जाय। फर्स्ट व्हाईट पेपर ऑन द स्टेट ऑफ फायनान्सीस। सरकारान आनीकूय काय केपेबल आमदार मंत्री आसात म्हणून तो उलयला। विश्वजीतूय खंय केपेबल आहा तांचे भितर आहा मरे एक्सपिरियन्स आशिल्ले लोक आहा बॅकग्रावंड आशिल्ले लोक आहा ना म्हणना हांव आसा। विश्वजीत आहा विश्वजीत ऑफकोर्स आहा। विश्वजिताच्या हातून ताणें म्हणल्यार रिजनल प्लॅन तो करना म्हणून। नीति आयोगान विश्वजीत कितें हांव विश्वजिताचो फ्रेंड म्हणून सगळो प्रेज करना। नीति आयोग हेज ऑल्सो स्पोकन अगेन्स्ट विश्वजीत। रिजनल प्लॅन तो करूंक शकना म्हणून। तो कित्याक करूंक शकना? कित्याक IPBचेर हो कलर मारीत आहा।
विजयाच्या या वक्तव्यान गोयभर राजकीय मळार खवदळ. आपले नाव आयकताच विश्वजितान स्टेटमेंट काढलं. विश्वजित म्हणटा ताका खंय पार्टीचेर आनी मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर चलतलो म्हूण विश्वजितान स्पष्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नीती आयोगाच्या आंकड्याक मुख्यमंत्री आव्हान दिना. कांय जाण वोगीच वाद तयार करतात म्हण येरादारी मंत्री माविनाचो आरोप. कांय लोक फक्त सिलेक्टिव्ह डेटाचेर फोकस करतात म्हण माविनाची विजयाक जाप. कांय जाण बेकार नासले तरी बरी संद मेळची म्हण ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत नोंदणी करतात. विजय एकोडो पडला म्हण माविनाक खंय ताची काकूट येता. बीजेपीचो प्रवक्तो गिरिराज म्हणटा विजय फ्रस्ट्रेट जाला. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान जे रेजिस्टर्ड आसता, समटायम्स मोस्ट ऑफ द पीपल दे register for better prospects. It is not that they are totally unemployed, and it is not the case हांव सांगपाक सोदतां की अनएम्प्लॉयमेंट ना आसा, पूण जे मान्य मुखेलमंत्र्यान सांगलां तशें तितले व्हडले प्रमाणान जे एक चित्र दिले घेता तितले ना, कमी प्रमाणान आसा. नर्वस जाला तेन्नासून 8 जाण भितर येयला तेन्ना सगळ्यांनी प्रवेश केला बीजेपीन, आपुणूच फाटल्यान उरलो. ही एक फिलींग जाता, स्ट्रॉंग फिलींग, आनी ते फिलींग बिल्डअप जायत वयता. हांव समजता तेका बरे भाशेन समजता. आय सिंपथायज विथ हिम. आय एम नॉट क्रिटिसायजींग हिम. आय फील बॅड फॉर हिम दॅट ही हॅज बीन लेफ्ट आउट. गोंयकारान परत परत मॅन्डेट कित्याक दिला? मॅन्डेट हेच कामां दिला की आमी कामां केला म्हण. आमी लोकांची विकास करीत आसा, गोंयचो सुदार हाडीत आसा, लोकांक स्किम्यो दीत आसा. मंत्र्यान थोड्यांक बदल ना जाल्यार अशें जातलें तशें जातलें. बाबा तुजे माथ्यार तो कोणें पेज दिला? तो पेज हायकमांड घेवन आसा मरे. बीजेपी हायकमांड तो पेज घेतले, तांकां बरे भाशेन खबर आसा. तुजे माथ्यार कोणें दिला? तूं विरोधक आहा, क्रिटिसायज करपा जाय कर, बरें क्रिटिसिजम कर. आमी एप्रिशिएट करतले तुका की आमकांय क्रिटिसिजम जाय, सो वी कॅन इम्प्रूव आवर ओवरऑल फंक्शनींग. विजयाचो आजचो जो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो तो जर एका लायनीन डिस्क्रायब करूंक शकता जाल्यार कोल्याक द्राक्षां आंबट हो आसा. कारण तो सत्ते भायर उरिल्ल्या मुळे ही इज स्टेरिंग एट पॉलिटिकल इररेलेवन्स, आनी ताच्या खातीर तो कितें उलयता तो सरकाराक म्हणटा आपूण एक्सपोज करीत आसा. पण म्हाका दिसता काही दिसा पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यांनीच ताका एक्सपोज केल्लो की तो आपली पार्टी बीजेपीन मर्ज करूंक सोदता, पण आमकां सेंट्रलाच्यान क्लियरन्स मेळुना म्हणून तो येवंक शकना. म्हाका दिसता ताज्या खातीर ताजी जी जळफळाट जाल्या ती आमकां दिसून येता. इवन फिगर्स सांगतात म्हणजे सगळे क्षेत्रांत जेन्ना गोंय फुडें व्हरता आमचो मुखेलमंत्री आनी सगळे आज गोंयकार हॅपी आसा. म्हणजे जशें आमचे मोवीन सरान सांगलें की खंयचेंय इलेक्शन्स येवं म्हणजे आमी बॉर्डर लायनीन येना, मेजॉरिटीन येता. मेजॉरिटीन केन्ना येता? जेन्ना लोक तुजे बरोबर आसता तेन्ना तूं मेजॉरिटीन येता. आनी आज खंय तरी गोंयकार आज हॅपी आसा. इवन गोंयकारांचो तुमी आयच्या तारखेन हॅपिनेस इंडेक्स काडत जाल्यार म्हाका दिसता खूब वाडिल्लो दिसतलो. आनी ताजेच खंय तरी फ्रस्ट्रेशन, जशें हाणें म्हणलें पॉलिटिकल इररिलेवन्स. कर्नाटक म्हादयचें उदक व्हरूंक आतां पिवपाच्या उदकाच्या नांवान नवी चाल खेळटा. कर्नाटकचो WRD मंत्री गोविंद करजोल प्रल्हाद जोशी वांगडा केंद्रीय हायड्रोपावर मंत्री गजेंद्र शेखावताक मेळ्ळो. कर्नाटकाची लॉबिंग चल्ल्या. म्हादयचें अस्तित्व धोक्यांत आसा म्हण पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकाराचो अलर्ट. राज्य सरकाराच्या भुमिकेचेर नजर. कर्नाटकातले बेळगांव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गोविंद करंजोळ हालींच भारत सरकारचे जलशक्ती मंत्रालयाचे जे मंत्री आसा गजेंद्र सिंग शेखावत हांची तांणी भेट घेतली आनी सध्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे जे काम बंद आसा ते सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान तांकां परवानगी दिवपाची हाच्या विशयी भासाभास केल्ली आसा. ह्या संदर्भात गोंय सरकारान ह्या विशयाची गंभीरपणान दखल घेवन सध्या कर्नाटकातल्या कणकुंबी चोल्ला वाठारांत कर्नाटकान जे सर्वेचे काम सुरू केल्ले आसा त्याच परीन कालव्याचे काम करपा खातीर सॉयल टेस्टिंग मृदा परीक्षण सुरू केल्ले आसा. ह्या कामाची पाहणी करून एकंदर ताचो अहवाल जो आसा तो अहवाल केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालय जे आसा आनी त्याच परी आमचे केंद्रीय जल आयोग आसा हांकां धाडप गरजेचो आसा.
ह्या संदर्भात काम चलता सध्या सॉइल टेस्टिंगाचे आणि त्याचप्रमाणे कालव्याचे सर्वेक्षण आणि हे जर काम पूर्ण झाले आणि ते काम करपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटकाक जर परवानगी मेळ्ळी जाल्यार निश्चितपणान कळसा, भांडुरा आणि हलतरा ह्या तिनूय नाल्यांतलें उदक जें आसा तें उदक कर्नाटक मलप्रभेच्या पात्रांतल्यान हुबळी, धारवाड ह्या वाठारांत व्हरपाचें आसा. एकंदर सध्याच कर्नाटकान पावसाचें उदक आसा तें कणकुंबी हांगासर आडायल्लें आसा आणि ते आडावन एकंदर उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रांत व्हेल्लें आसा. पूण ह्या प्रकल्पाक लागून एकंदर म्हादई अभयारण्य आणि गोंयच्या उदका पुरवण करपी जे प्रकल्प आसा, शिपणावळीचे प्रकल्प आसा, हांचेर ताचे गंभीर दुश्परिणाम जावपाचे आसा. गोंय सरकारान हाची गंभीरपणान दखल घेवन बेगोबेग ह्या संदर्भातलो अहवाल जो आसा तो केंद्र सरकारा लागीं धाडप गरजेचें आसा. डायलिसिसाक पर्याय आयुर्वेदांतल्यान मेळपाक शकता. गोंयांत त्या नदरेन खुबशे दोतोर संशोधन करतात म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आयुष मंत्रालयान आयुर्वेद व्यासपीठाच्या रुप्या महोत्सवी वर्सा निमतान नागपुरात दवरिल्ल्या आयुर्वेद पर्व कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान आयुर्वेद डॉक्टरांचे इन्शुरन्स क्लेमाचो मुद्दोय काडलो. आयुर्वेद डिग्री घेतिल्ल्यांनी पिकासांव करपाची गरज ना, अच्छे दिन आयल्यात अशें मुख्यमंत्री उलयलो. आजकल मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि आयुर्वेद डॉक्टर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. जब एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी आयुष सेक्रेटरी लेवल पे काम करता है, एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी इस देश के कौन से भी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है. अभी बोल रहे थे कि अपना डॉक्टर कनाडा से लेके यूरोप तक सभी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है. और एखादा सिंपल आयुर्वेदिक डॉक्टर इस राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है. मैं मेरे सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भाई बहन को कहूंगा कि आयुर्वेद डिग्री लेने के बाद किसी को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है. वो दिन भूल जाओ, अभी दिन अच्छे दिन आए हैं. Being an Ayurvedic doctor, it is my request for our Honorable Minister of the Ayush, Shri Sonowal जी, जो हमारे इंश्योरेंस क्लेम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के रहते हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए आप ही कोशिश कर सकते हैं. तो आप ही ने ये मुद्दा उठाना चाहिए और आप ही ने ये मुद्दा IRDA के सामने लेके रिजॉल्व करना. मुझे लगता है सबसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डेफिनेटली इस मुद्दा रिजॉल्व करेंगे. आजकल डायलिसिस की जो कोई समथिंग सीरम वैल्यू, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ी तो डायरेक्टली गो फॉर द डायलिसिस कंटिन्यूसली इजीली बोल देते हैं. लेकिन अपने आयुर्वेद के डॉक्टर्स इस डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं. तो इसके ऊपर रिसर्च हमारे गोवा में बहुत सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. दे आर अवॉइडिंग द डायलिसिस. हम लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं. इसके लिए भी आयुर्वेद व्यासपीठ ने ये मुद्दा उठा के काम करना जरूरी रहेगा. तिळारी कालव्याचे मेंटेनन्स काम जायो मेरेन पेडणे आणि बार्देस तालुक्यात मर्यादित उदका पुरवण जातली म्हण PWD नोटीस काडल्या. तिळारीच्या खंय कालव्यांतल्यान अस्नोडा, पर्वरे आणि चांदेल प्लांटार उदक सोडप बंद केलां. अस्नोडेच्या पार न्हंयतल्यान सध्या दोनूय तालुक्याक उदक पावयतात. उदका पुरवण खात्यान नोटीस काडल्या की अस्नोडा जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहा तेतूंच्यान जे बार्देस तालुक्याक आनी थोडे बिचोली तालुक्याक जे उदका पुरवण जाता ती उदका मर्यादीत आसतली. कारण की दर वर्सा जे हो तिलारीचो कालवो आहा त्या कालव्याचे दुरुस्तीक लागून ते उदक सप्लाय करप बंद करतात आणि तेंच्यांनी 11 नोव्हेंबराच्यान ते उदक सोडप तिलारीच्यान बंद करतले म्हणून सांगला. आणि त्या हेतून जर आतां पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी हे पळय उदक सगळें आतां जे कालव्याक उदक भरलेलें आसलें तें आतां कमी जाल्लें आहा, उदक चड जालें. आनी
अशें उदका पुरवण खात्यान अशें कळीत केलां की मर्यादीत स्वरुपान कितके दीस लागतले हे तेंच्यांनी हें करून जो पर्यंत ही सगळी झाडां झोडपां सगळे जे आनी जे रिपेरींग बीन आसा ते करतले त्याच्या उपरांतूच ते उदक पुरवण सुरू करतले. तर मर्यादीत उदक आसतलें आनी सद्या ज्या अस्नोड्या प्रकल्पाक जे उदक जाय ते पार नदींच्यान आसतलें. प्रुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फडते. गोयची वेगळी वळख राखूंक मोलाचें योगदान दिल्लो लेखक पत्रकार आदोगाद उदय भेंब्रेक सर्गेस्त चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार फावो जाला. पुरस्कार दिवपाचो सुवाळो 26 नोव्हेंबराक मडगांवच्या पालिका सभाघरांत जातलो. ह्या वेळार फॉमेंतोचे चेअरमॅन अवधूत तिमलो मुखेल सोयरो म्हण आसतले. सर्गेस्त केणी हांची 88वी जयंती मनोवपाक ही कार्यावळ जातली. चंद्रकांत केणी हांचे यादस्तीक करपाक जो पुरस्कार दवरला तो पुरस्कार म्हाका जाहीर जाल्ल्यान आनंद जाला. पुरस्कार मेळटकच आनंद जावप हें स्वाभावीक आनी हांव कांय ताका आडवाद न्हय. हो पुरस्कार आनी ताका लागून जाल्लो आनंद हांव चंद्रकांत केणी हांकांच ओंपता. विचित्र दिसूं येता की ज्या मनशाच्या नांवान हो पुरस्कार दितात तांकांच तो कित्याक ओंपता काय म्हणून. पूण हांव पत्रकारितेच्या मळार पावलो ताका कारण जालो तो चंद्रकांत केणी. राष्ट्रमत सुरू जाता तूं मुंबय रावन कितें करतलो त्या परस गोंयांत आयल्यार आमकां तुजो खूब उपेग जातलो असो आग्रो ताणें धरिल्ल्यान हांवें आकाशवाणीची नोकरी सोडून गोंयांत येवन राष्ट्रमतांत काम सुरू केलें. म्हणटकच राष्ट्रमतांत पावपाचें सगळें श्रेय चंद्रकांत केणी हांकां. आनी मागीर आमी सुमार 5 वर्सां बरोबर सांगातान वावुरले. आनीक आजूय बी ते पत्रकारितेचो विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता की ती जी वर्सां हांवें पत्रकारितेच्या मळार काडली तांचे विशीं म्हज्या मनांत समाधान आसा. हांवें खूब कितें केलें अशांतली गजाल न्हय, पूण जें केलें तातूंतल्यान गोंयचें थोडें तरी बरें जावंक पावलें. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. हैदराबाद प्रुडंट. राज्यपाल PS पिल्लय गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण करपाच्या मार्गार आसा. 18 तारखेक ही यात्रा पूर्ण जातली. देशात आपलो एक विक्रम प्रस्थापित जातलो. सगळे मतदारसंघ सगळ्यो पंचायती भोवन जातल्यो म्हण राज्यपाल दिवचले भोवणे वेळार उलयलो. राज्यपालान दिवचलेंतल्या शांतादुर्गा देवळांत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. ताच्या पयलीं 450 वर्सां पयलींच्या नमाज घराचें इन्स्पेक्शन केलें. राज्यपाल PS पिल्लयची गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण जावपाच्या मार्गार पावल्या. दिवचले भोवडी जाली. 18 तारखेक सांखळे 29 मतदारसंघ भोवन जाले. दिवचल भोवडे वेळार शांतादुर्गा देवीचें दर्शन घेतले. 450 वर्सां पयलींच्या नमाज घराचें इन्स्पेक्शनूय केलें. I am going to create a history in our country, our Bharat, because a governor visited or interacted with the entire Panchayat members, visited almost all constituencies and places, and that is why our Grama visit I am going to complete within short time. Only remaining constituency is that of our Chief Minister's constituency. It is scheduled to be on 18th. शिक्षणूच मनशाक यशस्वी करपाक शकता. प्रत्येक भुरग्या मदीं वेगवेगळी कला आसता. शिक्षणाची जोड मेळत जाल्यार तातूंत फुडें वचपाक मेळटा. राज्यपालाचे विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन. So among you, there will be good film artists will be there, good singers will be there, good scientists will be there, good lawyer will be there, politician also will be there. So goodness inside that's talent. That is why I have stated education to manifestation. Manifestation means exposing something, eliciting something, and perfection, that's completion, satisfaction, and eliciting parties in your art. God has given some art to you. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.
चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी जायली नायक. गोदड्यो, कपयाळी, ल्हान भुरग्यांचे माणे हेंच ताचें काम. जायली क्रिएशन्स ह्या ब्रँडाचेर ताका वळखतात. पणजी, आजी, आवय तिगायची कला एकठांय हाडून जायली तांची परंपरा फुडें व्हरता. Banu sleeps under the quilt, is comforted by love. Maybe hoच कोट लक्षात घेऊन जायली नायक आमच्या खातीर नवीन नवीन तरेचे क्विल्ट्स, माणे ते तयार करता. सो आमच्या बरोबर आज आसा जायली नायक. 10+ इयर्स की आमी ह्या बिझनेसान आसात आनी आमच्या खातीर तो डिमांड वाडत आसा. कित्याक आमची क्वॉलिटी, प्रोडक्ट म्हणजे पिक्चर्स दिसपाक सगळें बरें आसता आनी लोकांकूय तितलेंच आवड आसता की बाबा युनीक कितें तरी करता म्हणून. आनी आमी युनिकनेस म्हणजे आमी कितें आमी पर्सनलायज टच दितात. इफ तुका कोणाक गिफ्ट करूंक जाय जाल्यार आमी तेजें ते बेबीचें नांव बरयतात, हँड एम्ब्रॉयडरी करतात नाजाल्यार मशीन एम्ब्रॉयडरी दोनूय करतात आमी. सो ऑन युअर वॉट एवर इज युअर बजेट आमी त्या बजेटीन बसून तुका गिफ्ट हॅम्पर करून रेडी करून दिवपाक शकता. सो मम्मीन जो तुज्या 10 वर्सां फाटीं हो बिझनेस स्टार्ट केलो तातूंत तुवें कितें युनीक क्रिएशन हाडलें किंवा कितें इनोवेशन्स हाडलें? सो म्हाजी स्टोरी अशी जाली की 2017 हांव BA मास कम्युनिकेशन सेंट झेवियर्स कॉलेजींतल्यान पास आवट जालें. सो म्हाजी लायन आसली फिल्म मेकिंगान. हांव मुंबय सुद्दां गेलें, 1 वर्स थंय शिकलें, काम सुद्दां केलें, इंटर्नशीप केली, पण ड्यू टू पर्सनल रिजन्स हांव परत आयलें. पण जेन्ना हांवें पळयलें की म्हाजेच घरान इतलें बरें ट्रेडिशन चालू आसा जाल्यार हांवें चिंतलें की हांव आनी खंय कित्याक काम करूं. म्हणून हांवें मम्मीक सांगलें हांव तुजें मार्केटींग पळयता सगळें आनी तूं प्रोडक्ट्स कर, तुजें जें मनान येता तशें म्हाका सांग, हांव तेजे फोटोज काडटा घालता. एन्ड बाय लुकींग एट दॅट कंटेंट म्हाका आवट ऑफ गोवा सुद्दां खूब ऑर्डरीज येवपाक लागली, नॉर्थ इंडियाच्यान खूब ऑर्डरी येवपाक लागली. हांव आतां ऑल ओवर इंडिया ऑर्डरी घेता. सो थ्रू स्पीड पोस्ट धाडटा हांव. सो म्हाका धाडपाक प्रॉब्लम ना. आवट ऑफ इंडिया सुद्दां म्हजें अमेरिका, दुबय सगळ्या कडेन पावलेलें आसा. खरें म्हणपाचें म्हणल्यार हांवें लास्ट इयरूच म्हाजो सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब सोडला. म्हाजें ट्रेडिशन म्हाज्या ग्रेट ग्रँडमदराच्यान स्टार्ट जालां. सो म्हाजी मम्मीची आजी ती गोदडी करून सगळ्या तिच्या नातवंडांक दिला तिणें. तें म्हाजे मम्मी कडेन आसा ती मेमरीज. म्हाजी आजी म्हणजे मम्मीची मम्मी ती एम्ब्रॉयडरी करताली सगळ्या कडेन. सो ती एम्ब्रॉयडरीचें काम म्हजी मम्मी कडेन आसा आनी म्हाजी मम्मी आतां हें सगळें करताली. सो हे 3 जनरेशन्साचे मम्मीन सुद्दां 2017 बूक लॉन्च केल्लो आसा. 3 जनरेशन्साचे डिझायन्स तुमकां एकाच बुकार मेळटले. जायली आतां हो तुज्या मम्माचो बिझनेस जो तुवें कॅरी फॉरवर्ड. आफ्टर गेटींग मॅरीड खंय तरी बिझनेस हॅम्पर जालो? तुजी माय किंवा तुज्या घोवान कितें ऑब्जेक्शन्स तूं तुज्या आवयचो बिझनेस फुडें व्हरता, वी हॅव आवर ओन ट्रेडिशन्स, अशें केन्ना तुज्या बरोबर इन्सिडंट जाला? ना, तशें कांयच जावना. एक्चुली टचवूड म्हाका इनलॉज इतले बरे मेळ्ळा. तूं आपले डिपेंड रावं नाका, तूं तुमचें कामां करा. गोवान तर एवरी टायम सपोर्ट केला. एक्झिबिशनाक जाल्यार एक्झिबिशनाक तो पयली आसता, गाडी रेडी आसता तेजी. हांगा लग्न जावन अशें कळ्ळें की ना म्हणजे इनलॉजा मुळेच हांव आतां खंय तरी फुडें सरता. सो इतली वर्सां जाले ट्रेडिशन्स आनी आपल्या 3 जनरेशनाचे जे ट्रेडिशन आसा ते अलायव दवरपाक आमच्या बरोबर जायली आशिल्ले. ताणें स्वताचे आपलो सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब सोडून ताणें हे प्रोफेशन चूज केला. दिस इज अपर्णा बडिगर विथ ओंकार फयारी. आयर्नमॅन 70.3 दक्षिण बेंगळुरूचो BJP युवा मोर्चाचो अध्यक्ष खासदार तेजस्वी सूर्यान आपल्या टिमी सयत वांटो घेतला. तेजस्वी सायकलिंग करतलो, वांगडी स्विमींग आनी रनिंग करतले. सकाळचे हे सर्तीत 33 दिसाचे 1450 सर्तक वांटेकार जाल्यात. पणजे कन्व्हेन्शन सेंटरात 70.3 गोवा एक्सपो सुरू आसा. I am also participating in this Ironman competition along with 2 of my very accomplished teammates. I have in our team Mr. Shreyas Hosur,
who is a very young, a very bright IAS officer from Karnataka. He is the first bureaucrat in India to have completed a full Ironman just a couple of months ago in Hamburg, Germany. So he is leading our team and inspiring us to complete this Ironman event. The other person in my team who will be doing the running part while Shreyas is going to be doing the swimming is Aniket. Aniket Jain is a very successful, a very dynamic entrepreneur from Bangalore who has built and sold companies, given employment to many, and has added so much of value to the society. And I'm doing the easiest part, which is the cycling part. So the three of us, we will complete the race tomorrow. खोबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.